दूधकारांक दुधाक फॅट सारकी मेळना म्हूण कांय दिसां फाटीं खबरो येताल्यो. गजाल खरी काय म्हूण तपासपाक प्रुडंटान ग्रावंड झिरो रिपोर्ट केलो आनी दुधाच्यो सोसायटी, गोवा डेअरी, फॅट मशिनां आनी FDA एका बरोबर एक्सपोज जाले. गोवा डेअरीच्या वेगवेगळ्या सोसायटींनी एकाच गाय वा म्हशीच्या दुधाच्या सॅम्पलाक 2 वेगवेगळे फॅट लागता. फॅट मशिनांक कॅलिब्रेशन ना. दूधकारांक फॅटाक फटयतात हे एक्सपोज करपी हो रिपोर्ट. प्रुडंटाच्या रिपोर्टा उपरांत FDA मंत्रालय जागे जाल्ल्या भशेन दिसता. फूड अँड ड्रग्स मंत्र्याक हे गजालीचेर विश्वासूच बसना. तो म्हणटा अशें जावपाकूच शकना. मात अशें चलता आनी दूधकार दिसा उजवाडे फटवतात ही गजाल रिपोर्टांत स्पश्ट दिसता. फ्रांसीस म्हणटा गोवा डेअरीची फॅट मशिनां सारकीच चलनाशी दिसतात. एक तर मशिनां बदलची पडटली वा ती कॅलिब्रेट करची पडटली. FDA खंय तो सुओ मोटो फॅट मशीन चेकअप ड्रायव्ह घेवंक लायतलो. हांव न्हू पयले फावटी आयकता एका गायचें दूद 2 फावटी चॅक केल्यार ताका 2 रिजल्ट गावता पळय ते. म्हज्या अंदाजान मिशिनान कितें चुकीचें कॅलिब्रेशन आहा, म्हणजे मिशीन खंय तरी चुकता तें. एकूच रिजल्ट येवपाचो मातसो बारीक फ्रॅक्शनान चुका येता ना न्हू, पूण इतको मोठो फरक पडपा जायना. 8 आनी 11.9 जावं शकना. पूण म्हाका दिसता मिशिनां परती नवी हाडची पडटली खंय दिसता म्हाका, नाल्यार सारकी कॅलिब्रेट करून परती घेवची पडटली तेंच्यांनी. म्हाका दिसता फूड अँड ड्रग्साक तर कंप्लेन करीत मिशिनां कॅलिब्रेशन बरोबर आहा ना ते चॅक करपाक करी येता सरकारान. कंप्लेन येवपा जाय न्हू, कोणी तरी कंप्लेन दिवपा जाय. आमी सो मोटो आतां तूं जर बातमी करशी जाल्यार हांवें सो मोटो चॅक करपाक लावं येता ताका. म्हणजे बातमी तरी पळोवन बातमीन तूं जर बातमी सोडटा जाल्यार हांव करता तें. प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओंकार फळारी.